आमच्योच भुकेला तुका खावूंक काम देता आमच्योच मुतानेला तुका पिवूंक चेता जुवांवाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जुदेवांमध्ये वादविवाद जालो. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, अरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता. जो जिव्या बापा म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वल्यांनी माना केल्लो आनी तरी ते मरोन गेले. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनान शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. सर्वेस्पराचें उतर.